आज जर लोक मागतात फक्त टाइम, आम्ही म्हणणार सगळी ओडीपी काढून कचऱ्याच्या डब्यात उडय म्हणून. आम्ही मागतात फक्त टाइम. व्हॉट मेक्स द PDA and the government not postpone tomorrow's meeting? Because the Lok Ayog himself has given them notice, asking him procedurally what they have been doing. हाजो अर्थ कितें की BJP सगळी लज सोडून BJPन जो कितें पयसो आनी मोबिनान जो कितें पयसो कलेक्ट केला तो पयसो तांकां इलेसांवांक जाय. They just want to deliver the baby. Whether that baby stays alive or not, they are not bothered. They want to say that आम्ही भुरगें डिलिव्हर केलें, आता फाल्यां नवो सरकार येवन ती जर ओडीपी भायर उडयली जाल्यार आमकां कांय ना. आनी हांव तुमकां खात्री दिता की गोवा फॉरवर्ड जे सरकारान आसतलें असो जर सरकार आयलो जाल्यार ही ओडीपी स्क्रॅप जातलीच. हातून जे कोणें पयशे दिल्या तांचे सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जातली आनी जे कोणें पयशे घेतल्या ते जेलान पडटलेच. कोळवाळे जेलान ताका VIP जर रूम जाय ताणें VIP रूम रेडी करचो, पूण तो भितर पडटलोच हाजेर, कित्याक हाजेर 50 कोटी रुपया क्लियर कट खाल्ले आहा.